सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशनचे रिव्ह्यू घेवपा खातीर हांव आयिल्लो. सेंट फ्रांसीस झेवियर सेक्रेटरीएट जी रेडी केल्या तातूंतल्यान आमचो आलेक्स बाब रेग्युलरली आनी संदीप जॅकीस जे रेग्युलर रिव्ह्यू आनी फिल्डाचेर कंटिन्युअसली आसता. म्हळ्यार ओवरऑल कामाचो रिव्ह्यू घेता आसतना ऑलमोस्ट तशें 90% काम जे आसा पळय हें पुराय जायलेलें आसा. उरलेलें काम एक 5% थोडे कडेन कितें उरलां तें 15 तारखेपर्यंत सगळें काम जें आसा तें पुराय जातलें. PWDचे आसतले, पुलीस आसतले, फायर आसतले, मेडिकल एमर्जन्सी आसतले, कन्स्ट्रक्शन वर्क्स आसतले, हे सगळें काम 15 नोव्हेंबर पर्यंत पुराय जातलें. एकंदर एक परत एकदा रिव्ह्यू पळोवपा खातीर 17 किंवा 18 तारखेर परत एकदा येवन तुवें रिव्ह्यू घेतलो आनी पळयतलो. म्हाका दिसता दर फावटीच्या पेक्षा हे फावटीचें एक्सपोजिशन हें आनीक खूब बऱ्या पद्दतीन लोकांक इजिली एसेसेबल त्या खातीर ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज म्हणजे फ्रॉम कदंबा बस स्टँड मडगांव पणजी हाच्या कडल्यान येवपी जे पिलिग्रिमीज आसा तांच्याय खातीर ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज हेची वेवस्था जी आहा पळय ही कदंबा कडल्यान करता. सो ऑलमोस्ट सगळी तयारी पुराय जावपाक येयल्ली आसा. ती बाकीचे रुटीन जी आमची सगळी एक्सपोजिशनची सेक्रेटरीएट टीम जी आसा पळय ही कंप्लीट करीत आसा. खात्री आसा की पुराय जाता.